आयज मायनिंगाची जी केस आशिल्ली ताजो पयली फावटी बरो निर्णय म्हणजे 2012 उपरांत फर्स्ट टायम पॉझिटिव्ह निर्णय सुप्रीम कोर्टांतल्यान आमकां मायनिंगेच्या बाजून लागला. हांव त्या निर्णयाचें स्वागत करता. सगळ्या गोंयकारांच्या नुसार हांव ह्या निर्णयाचें स्वागत करता. परत एकदां आमी म्हणटा की जो रॉयल्टी पेड ट्रान्सपोर्टेशन ओर हो जो वेगवेगळ्या प्लॉटाचेर आशिल्लो, जेटीचेर आशिल्लो, हो सगळो ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर हो आमकां ट्रान्सपोर्टेशन करपाक एलाव केल्लो आसा सुप्रीम कोर्टान. त्या खातीर ज्या ज्या लीज ओनराचो, ज्या मायन ओनराचो जो ओर आशिल्लो तो ओर जो आसा हो फुडल्या विदीन अ 6 मंथ्स म्हणजे टील 1 जून पर्यंत आमकां जे परमिशन्स म्हणजे परमीट घेवपाक जाय स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान आनी जेका बाकीच्यो फॉर्मेलिटीज लागतल्यो त्यो सगळ्यो कंप्लीट केल्या उपरांत हो ओर जो आसा पळय न्ही हो ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर हो एलाव करतले. सो दॅट स्टेट गव्हर्मेंट वील ऑल्सो कॉपरेट with all the mine owner in the interest of the people. ही बेगीन दिवन फुडले 6 म्हयने म्हणजे फुडलो फूल मायनिंग सिजन आतां पासून टील जून 1 पर्यंत हे वेवस्थीत रित्या मायनिंग चलूंक शकता. हाज्याच बरोबर आमी अनेक स्टेट गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की जेंच्यांनी थोड्याशा लोकांक खाली केल्ले, थोड्या लोकांक अर्दो पगार दिताले तांकां पूर्ण वेळ परत एकदां घेवचे, फूल पेमेंट दिवचो म्हणटा तसो आनी तेंच्यांनी सुरळीत रित्या मायनिंग परत एकदां चलोवचें. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचो खोलायेन अभ्यास करूंक जाय. खूप आदी काडून दवरिल्ले मीन मात ताचेर रॉयल्टी भरिल्ली ना. ताचेर थाकाय दिल्या काय ना तें पळयतलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलां. अजून हाज्यो फुडल्यो हियरिंग्स म्हणजे आमी एक हियरिंग एक निर्णय आमच्या बाजून आयलो हाजे फुडले निर्णय म्हणजे आमी वी आर होपींग अजून पॉझिटिव्ह निर्णय जे आसा ते येवपाक शकता. फुडली बाकीच्यो ज्यो 2-3 केसीस आसा 22 तारखे पर्यंत ताजे निर्णय जे आसा हे जातले. त्या खातीर ऑलमोस्ट मोर दॅन इट इज आत्तां तरी रॉयल्टी पेड ओवर म्हाजे कडेन मेळ्ळा त्या प्रमाणे रिकॉर्ड इट इज 9 lakhs एंड एबाव आसा, 9 million tons एंड एबाव आसा. हय 9 million tons एबाव आसा. तितूर अजुनूय म्हणजे पूर्ण ऑर्डर अजून हातान मेळोंक ना म्हणजे सुप्रीम कोर्टाची. बट तितूर तेंच्यांनी आनिकूय ओर्स आसा विच इज रॉयल्टी एंड नॉट पेड जेन्ना ताका पेमेंट करूंक मेळोंक ना. इफ त्या ऑर्डरीन जर ते आसत जाल्यार इट वील अजुनूय हेज्या पेक्षा चड ओर जो आसा हो ट्रान्सपोर्टेशन करपाक शकतले. एट प्रेझेंट मार्केट पोजिशनूय बरें आसा. एक्सपोर्ट करपा खातीर स्कोप आसा. सो दॅट मोस्ट ऑफ द मायन ओनर दे विल एक्सपोर्ट द ओर आनी ह्या निमित्तान सगळ्या जाणांक म्हणजे जेका आमी इकॉनॉमी मूव जावपा जाय जे म्हणटा पळय न्ही इट वील इकॉनॉमी मूव जावंक शकतली. बऱ्याच जाणांक काम मेळपाक शकतलें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.